काळजा म्हणा एकवट आमचो वावर हे तुमकां कळीत आसा मस्त कश्टांचे वाव एक काळजा म्हणा एकवट आमचो सुकोणपणी एक उतर वा करणी इल्लीशी दुखची जाली जाल्यार जावं आमची मुखेल्यांची काळजा म्हणा तुडतात आमी जिवनाची समाज आजकाल चड वस्तू प्रधान जाल्या ओके मेटेरियलिस्टीक जाल्या वस्तू प्रधान जाल्या सो चड वस्तू सांगाता वेळ करसून तूं संतोष पावतात मनशा सांगातपणांत असो संतोष ती दादोसकाय आधी आसली आता ती पळोवंक मेळना वाड्या जमत एक आयल्याचे चिंता बसा आमी खूब मोकळा करीजे आयलेल्या मात करीजे तो पयल्या काला घेवन दी आका जमत एक घेवन दी मागीर ताका आमी कुमो करया म्हणले हो समुदायाच्या स्पिरिता विरोध कितले मेतेर जायचे म्हणले आमकां कळीत आसूंक जाय आमच्यात लोबार उमकळोन रावूंक तांकां सोडचें न्ही तांची जबाबदारी करूंक तांकां सोड खंय गरज आसा थंयसर मात्र आमचे मेतेरपण दाखयला उरल्या वेळार आमी तांचे बरीच ल्हान समुदायांत खिणा भितर मॅजीक घडना खिणा भितर मॅजीक घडना हांगासर इन्वेस्टमेंट कितेंय ना सक्कडी सवकास इन्वेस्टमेंट मस्त उणें देखून वाडावळी कितें जाता सवकास जाता समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांकी स्वागत फाटल्या आयतारांनी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय कित्या खातीर आरंभ केले ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे तत्वां कसली कितें बरेंपण जाता कसले सक्कड तरबेती चल्ल्यात आनी ताजे उपरांत हाचे विधानां कितें जावन आसात हें सक्कडी आमी संवाद कार्यक्रमांत जाणा जाल्ल्या आज आमच्या संगी फादर वॉल्टर डिसोजा आसा तो ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो निर्देशक जावन आसलो DSCच्या हंतार जायत्या तरबेती ताणें दिल्यात आनी सांगाताच फिरगजेंत विगार जावनी ताणें मस्त वावर दिला देखून जें कितें तरबेती दिल्ले आसात ते प्रॅक्टिकल रितीन फिरगजेंत विगार जावन वावर करता आसतना कशें चलता ते तो बऱ्या रितीन सांगूंक शकता म्हणून हांव जाणा कित्याक म्हळ्यार तरबेती दिल्यात सांगाताच प्रॅक्टिकल रितीन वावरी करते आसा देखून आज फादर वॉल्टर डिसोजा लागीं आमी हो संवाद चलयता मोटव्यान तांचे परिचय करून दिता फादर वॉल्टर डिसोजा नारंपाडी फिरगजीचो कासुरगोडा नारंपाडी फिरगज ह्या जाग जाले उपरांत सहाय्यक विगार जावन ताणें किन्नीगोळी फिरगजींत वामंजूर फिरगजींत आनी तशेंच BJ फिरगजींत वावर दिला आनी त्या उपरांत विगार जावन आम्मेंबळ फिरगजींत आल्लीपादे फिरगजींत शक्तीनगरा फिरगजींत आनी प्रस्तुत आलंगारांत विगार जावन ते वावर दिवन आसा तांची एक शाती म्हूण सांगल्यार शक्तीनगर फिरगजींत आसतना थंयसर विगार जावन आसलो सांगाताच ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो निर्देशक तो जावन आसलो व्हड जबाबदारी दोनी आनी निर्देशक म्हणटा आसतना सगळ्यांनी वचून तरबेती दिवचे विगार जावन एका फिरगेजीन काम करता आसतना हे निजाकी भोव कश्टांचे तितले मात्र न्ही त्या वेळार थंयसर एक इगर्जबांचे कार्यक्रमय तांणी हाती घेतले तशें म्हणटा आसतना 3 व्हड जबाबदारी एकच पोटी तांणी ते भोव बऱ्या रितीन निर्वहिसिल्यात विगार आनी ताच्या उपरांत ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो निर्देशक आनी उपरांत इगर्जबांचे ते व्हडलें काम फाटल्या तांच्या ह्या जागे जिणेंत तांणी सुमार 14 संगीतांचे कोवळे तांणी काडल्यात कंतारिस्त जायती कंतारां तांणी घडल्यात हांवें 1-2 कंतारां विचारले वेळार निमाणे घडये कांय सांगनासतना जायना म्हण आसतना भोव अपुरबायन ते करून दिल्यात आनी ह्या कोवळ्या फाटल्यान कितें मेळ्ळां हांव चिंता ताका कुडसून सुमार 1 लाख रुपये तांणी ह्या जाकांच्या तरबेती खातीर दान जावन दिल्यात देखून उद्देश भोव अपुरबायचो कंतारां घडले बरीत जें कितें तांतूं मेळ्ळें ते ह्या जाकांच्या तरबेती खातीर दिलां व्हड मोल आज तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव फादर वॉल्टर डिसोजा हांकां स्वागत म्हणटा थँक्यू वेलकम फादर थँक्यू फादर तुमच्या लागीं हो संवाद चलया म्हूण चिंतले कित्याक म्हूण सांगल्यार
तुम्ही निर्देशक जाऊन जायत्याकडे तरबेती दिल्यात ते एक काम हो तरबेती दिवचे आणि दुसरें कितें तरबेती दिल्ले आसा ते विर्गजिंत कार्यगत करचे देखून हो दोनांचो अनुभवी तुमकां आसा फाटल्या 4 फिरगजांनी 4 गाडी विगार जावन आसल्यात आनी आतां हिंग कर नासात देखून तुमच्या लागीं पयल्यान पयलें 20 सवाल खंयचे म्हूण सांगल्यार तोवळ तुम्ही निर्देशक प्लस विगार जावन आसलात आतां फूल टायम विगार सांगात आज येसकाल असो वावरी आसा तुमकां आतां कशें बघता हो ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो वावर फिरगजींत तरबेती दिल्ल्या वेळार कितें सांगतात तेच प्रमाणे फिरगजींत करूंक जाता की या कांय चॅलेंजीस आसात सेमिनारींत आसतना आमी अमजूर फिरगजेक वचून ल्हान क्रिस्तांव समुदाया विशीं इल्ली समजोनी आपणायली आनी त्या उपरांत याजक जाल्ल्या उपरांत हर एका फिरगजांनी अशीच काजीतोर जावन आसतनाय हांवें ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या वावराक मस्तो आद्यता दिल्या आनी हो वावर म्हाका मोगाचो देखून हांवें केदाळाय ह्या वावराक सडीत वत्तू दिला कित्याक म्हाका तो संतोश दिता गेल्ल्या सकट जाग्यांनी हांवें ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बांदून वाडच्या मस्त वावर केला आनी तांचे सांगाता बसून वावराक महत्व दिला समुदायाक बरेंकन बांदल्यार गवळीक वावर सडीस जाता आमचो गवळीक वावर सडीस जाता एक सुरविल्ल्या 2 वर्सां लोकांक ताचे विशयांत समजोनी दिवची तांकां ते कन्विन्स जावचे बरी पळोवचे आनी ताच्या उपरांत 2 वर्सां आमी इल्लो वावर केलो जाल्यार मागीरच्या वर्सांनी आमचो गवळीक वावर इल्लो सलीस जाता कित्याक म्हळ्यार आमचे सांगाता वावर करूंक आमकां जायते मुखेली मेळटात सेवेच्या मनोभावाचे देखून हर एकल्या थंय गवळीक जबाबदारे विशीं ताचो महत्व आमी समजयल्या तक्षणा केल्ल्या वावराक फळ मेळटा देखून ह्या दिशेन हांवें मस्तू वावर केला आनी मुखल्या म्हज्या जिवितांत हांवें विगार जावन आसतना केल्ल्या वावरांत म्हाका मस्त तृप्ती भोगल्या सोम्याचे राजमंचे हो वावर लोकांक आमी ल्हान क्रिस्तांव समुदायात बारी बरेंकन शिकप येत आनी सहकार मेळ्ळो जाल्यार जे कितें सोम्याच्या राजाची लक्षणां आसली ती आमच्या वाड्यांत फिरगजेंत इल्लेले क्षमापान आमकां पळोवंक मेळटा पूण तितलो सुलभय न्हय समुदाय मातसो वावर म्हाका तरबेती दिवनी गोत्त आसा फिरगजेक वचून तो वावर करनी गोत्त आसा पूण तितलो सुलभ न्हय कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार एक तरबेतदार जावन आसल्या म्हाकाच एका फिरगजेंत आसून लोकांक त्या विशयान समजोवणी दिवन तांकां तें अर्थ जावचें बरी आनी तांणी तें करचें बरी करूंक मस्तू त्रास भोगतात तांच्या फाटल्यान आसा जंय तोवळ तांकां आपय जाय सांगाता घाली जाय तरबेती दी जाय आनी तें म्हणटना तितलो सुलभ ना ह्या विशयांत कोणाक चड माहीत ना पाद्रा भांग्या विगारांक तांकां इल्लें कस जायत म्हणून म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार तरबेती आसल्या म्हाकाच तें इल्लें तितलें सुलभ म्हणून भोगोना हांगासर कश्ट कित्याक म्हळ्यार काळजां म्हणा एकवट आमचो वावर हे तुमकां कळीत आसा मस्त कश्टांचे वावर एक काळजां म्हणा एकवटांचो सुकोणपणी एक उतर वा करणी इल्लीशी दुखची जाली जाल्यार जावं पुरो आमची मुखेल्यांची काळजां म्हणा तुटतात एक पोटी तुटल्या उपरांत मागीर तें सारकें करचें भोव त्रासाची जाता देखून समुदायांत इल्लें काल म्हणटात इल्लें रागिश्ट आसा जाल्यार आपणेंत सांगिल्लें जायजें म्हणलें कुडलें वो वावर हांगासर करूंक इल्लें कश्ट एकामेकाची काळजां म्हणा दुखल्या ते क्षणीय जायना आनी दुसरें हांवें पळयलें आमी जियोनाची समाज आजकाल चड वस्तू प्रधान जाल्या ओके मेटेरियलिस्टीक जाल्या वस्तू प्रधान जाल्या सो चड वस्तू सांगाता वेळ करसून तूं संतोष पावतात मनशा सांगातपणांत आसो संतोष ती दादोसकाय आदी आसली आतां ती पळोवंक मेळना त्या संगतीक चड आसक्त ना म्हणलें बरी दिसता केदार पळया मनशा सांगातपणाची रूच ना तो व्हड समुदाय बांदूंक बारीक कश्ट देखून आमकां एक व्हडलो समस्या वो आमी वस्तू प्रधान जावन वाडल्या देखून समुदायाकी एक व्हडलें काल म्हणटात कर्ग हांवें म्हणयत कित्याक आमचें मी चिंतिल्ल्या प्रकारान तितलें फळादीक जायना कित्याक म्हळ्यार हें वस्तू सांगाता वेळ करसूंक मनशा सांगाता वेळ करसूंक नाका हांगासर एकामेका खातीर वेळ दी जाय ये जाय सांगाता बसा जाय उलय जाय एकामेका खातीर वेळ त्याग सॅक्रिफायस करी जाय देणी दी जाय हें पुरो म्हणटना हें कोणाक त्या चिंतपांत आसलेल्यांक जाता देखून पळय थोडे फावटी आयिल्लेच येतात
येनातले येवंकूत येनात म्हणटा हे कारण हे मनशाची रूच आसले कोण आयल्यात तांकां सांगातपणाचो अनुभव कोणाक जाला ते सुकयनात कोण येवना तांकां अनुभव जावना ती वस्तू सांगात आसा देखून हो एक समस्या आमच्या समाजांत आसा देखून तो पयस करूंक म्हणून समुदाय आयल्या हाडल्या लोक मनशाक सांगात हाडचे पयले आमच्या सांगाता आमच्या समाजांत संस्कृतेंत हे आसले ते उणे उणे जावन येतना एक गरज आसले आयला पूण आमकां परतून एक समस्या आमच्या बांदून हाडूंक आमकां अडकल जाल्लें म्हाका दिसता देखून बरें मन आसा पूण तितलेंच पंत आव्हानाचें देखून आमकां कितलें बरें मन आसा जाल्यार तिशीन तावन स्पंदन मेळ्ळें जाल्यार इल्लो वावर काल जाता कश्टाचो जाता म्हणलें म्हजी अभिप्राय म्हाका इल्लोसो अनुभव आसला देखून तरबेती दिवन कशें तांकां मना वय करचें तांचे संग आतां बसचें उलोवचें तांकां वावर करचें बरें करचें इल्लें कळीत आसा देखून गेल्ल्या फेर गजेन म्हाका ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो वावर सुरवेर कश्टाचो म्हणून बगलो जाल्यार मागीर म्हाका सलीसायचें जालां देखून समुदाया द्वारीच मस्तू कामां करूंक कार्यक्रम करूंक लोकांक सांगाता घालूंक लोकांच्यो गरजो सुदारसूंक सादिला ती तृप्ती म्हाका धाराळ मोपान आसा. ओके या तृप्ती या दादोसकाय विशयात उलयत आसतना एक तरबेतीदार जावन एक फुल टर्म जायते कडेन तरबेती दिल्या उपरांत इगर्जींत वेता आसतना फिरगेजींत येता आसतना ताजेत म्हणल्यार तुमकां पंतावन मेळ्ळें जाल्यार तुमकां तृप्ती दादोसकाय आसा म्हणटा तुमी. ओके सांगातच हे एक सुरविले हंताची तरबेती जाल्या उपरांत मागीरच्या वर्सांनी काम सलीस जाता म्हळ्यार लोकांक ते खंयच्या नंबराची तृप्ती आनी दादोसकाय तुमी पळयल्या की आसा म्हणून एक तुमची तृप्ती दादोसकाय आनी एक लोकांक सारकें एक म्हाका ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाया द्वारे जाल्लें बरेंपण तृप्ती हाडचो विशय म्हळ्यार देवाचें उतर लोकांच्या हातांत काळजांत मोतींत तोंडांत आसा कोण सोर जमत घेतात ते पवित्र पुस्तकाचे मोगी जाल्यान दिसा मध्ये इल्लो वेळपणी पवित्र पुस्तकां सांगाता करशितात ताचे दुसरें व्हडांनी ल्हानांनी भेदभाव नासतना सांगाता बसचें सांगाता मागचें हांसचें खेळचें वांटून घेवचें रांदचें जेवचें हे सकड उरल्या जाग्यांनी पळोवंक मेळना हे आमच्या समुदायांत आमकां धाराळ मापान पळोवंक मेळटा. सेशन्स समुदाय आयिल्ले साळावळेंत वाडटात एकामेकाच्या साळावळेंत संबंदांत वाडटात एकामेकाच्या संतोशांत वांटेली जातात दुखांतय वांटेली जातात ताच्या उपरांत एकामेका बसोत मागचें कोणी एकलो कश्टालो आसा वाड्यान जावन दे फिरगजेन जावन तांचें नांव काण मागतात आनी तितलें मात्र न्ही तांचे जल्मा दीस येतना लग्ना दीस येतना ते उडास काडटात तांचे बसोत एक आमच्या बापा एक नमान मरी म्हणून सकूड वाड्या घरा मागतात आनी ते परत तांकां इल्लेंशें काय म्हणटात इल्लेंशें तांचे थंय परिणाम घालता. ताच्या उपरांत गरजेवंत तांचे प्रमाणे मस्त पोटी कुमोक जाल्ली आसा वाड्यांत कोणी एकलो गरजेवंत आसा ताका कुमो करचो कोणीय ना जाल्यार वाड्या घरांनी सांगाता मेळोवन समुदाय द्वारे केल्लो वावर तो परगड जायना जावं पुरो आमकां म्हणजे पत्रां नात तशें ती परगड करूंक पूण असलो वावर धाडाल मापा आनी एकामेकाची भेट करचें एका घरांत रावन आनी एका घराक वचचें आनी ताचे उपरांत थंय बसचें आनी विविध संदर्भांनी सांगाता मेळचें लिपोवन आसलेली तालेंतां उजवाडाक येवचें कितलींशीं तालेंतां लिपोवन आसलेलें जे उजवाडाक आयल्यात लोकां थंय वांटून घेवचो स्पिरीट चड आनी चड वाडुल्लो आसा कश्ट तेल्यांक गमन दिवचें आदार दिवचें ताचे उपरांत भावार्थ कार्यान परगडचें सांग जाकोब म्हणटा बऱ्यो कोरण्यो नातलोलो भावार्थ जीव नातलोलो म्हणून हांगासर ह्या भावार्थाक जीव तांच्या ह्या बऱ्या करण्यांनी आमकां पळोवंक मेळटा. हांवें उडोवपणाय ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वस्तू प्रधान जावन मनशा केंद्रीत जावन वाडोवंक आमकां प्रेरण दिता कोण येतात ते न्ही जावन मनशा केंद्रीत जातात ताच्या उपरांत तांकां वस्तूच्या चड संतोश हांगासर पळोवंक मेळिल्लो आमकां दिसता. देखून हे सर पळयता आसतना इतली पुरो वाडावळ लोकां थंय जाल्ली पळयता आसतना खंडी जावन तृप्ती दिता मस्तू संगतींनी आमी काल म्हणटात मनशापणांत वाडटा भावार्थांत वाडटा देखून ही हांव जेन्ना ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक आयल्यान थंय पळोवंक मेळटा देखून तीच एक व्हडली तृप्ती आनी आमकांय त्याच कोण हाचे सांगाता वावर करता आमी ह्या जाग आमकांय तो स्पिरीट आपणावंक वता लोकांनी तसलें पुरा करतना आमी ओगो बसोंक जायना आमी तांचे सांगाता मेळोवन कांय म्हणी तसल्या गरजांक स्पंदन करी जाय म्हणलो स्पिरीट म्हाका तें बगलां मस्तू पोटी मुजेत खातीर हांवें कोरसूंचे थोड्यो पोटी कान असल्या गरजांक दिल्ले दराळ पोटी धाकल्या लोक येता मुखार येता देखून तांचे सांगाता मुजेंय इल्लेशें बरेंपण आसूं दी म्हणून ह्या रितीन बरेंपण जाल्लें तांकांय आमकांय पळोवंक मेळटा. ओके
तुम्ही म्हळे एक काय म्हणा चॅलेंज पळोवं मेळचें काय म्हळ्यार आयचो संवसार मेटिरियलिस्टीक वस्तू प्रधान जाला आनी आजकाल काल म्हणटा जाल्यार हें काल म्हळ्यार मोबायल काडून घरा बसून सगळ्यांकी तांच्या इतल्याक वेळ करसूंक तांच्या संवसारांत आसतात एक इल्लेशे आनी एकल्याड वचून बसतात आनी पुरा नाका म्हूण बघता हें सोडून दुसरे कसले सकडी अडकळी ह्या वावरांत पळोवंक मेळटात. 55 साबार आसात फादर. ल्हान क्रिस्तांव समुदाया विशीं कन्विन्स जाल्ले म्हणटा हांव मनदट्ट जाल्ले हे आमकां जाय जे हे बरें पवी सभेच्या जिविताक आनी आमच्या जिविताक आनी देवाच्या राजमंचाक गरजेचें म्हणलें ते कन्विन्स जाल्ल्या शिवाय जाजाकांक आनी लोकांक हें काल म्हणटात वो वावर करूंक कस देखून कन्विन्स जाल्ले मनीस उणे आमच्या फिरगज आनी वाड्यांनी. दुसरें ह्या मिसावांतय मुखेल्यांची इल्लीशी निर्लक्ष मुखेल्यांनी काल म्हणटात हे तितलो आद्याताचो वावर न्ही म्हाका हाच्या सडीत गमन दिजे जाल्लो इतर वावर आसा म्हणले तसले चिंता म्हळ्यार हो आद्यता जायना. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय देवाचे राजमंचे मनशाक सांगात हाडचे तो आद्यता जायना जाल्यार एक देखून मस्त जाणांक एक आद्यता न्हय ते एक व्हडलें चॅलेंज म्हणून म्हाका दिसता. पातळ भावार्थ ओके आमकां भावार्थ म्हळ्यार भक्तीपणा केंद्रीत इल्लें मागणें करचें रेतीरेक वेचें नव्यानाक वेचें मिसाक वेचें तितल्यार काल म्हणटात हांव एक बरो भावार्थी म्हणलें एक सूख चिंताप लोकां थंय आसा तो भावार्थ हांवें जिये जय मनशा सांगाता वाडा जय भावार्थ म्हळ्यार सळावळ आनी संबंदांत देवा लागीं आनी मनशा लागीं वाडचें म्हणून कोणाक तें इल्लेशें मनदट्ट जाता तसलो ह्या संगतीक गमन दिता. मस्त जाणांक आतां भावार्थ म्हळ्यार देवा थंय सळावळ वय पूण तितलेंच मनशा थंय सळावळें आसा जें म्हणलें मस्त पोटी तें भोगाप उणें आसा देखून सळावळ संबंधाक आनी बऱ्या करण्याक महत्व उणो. ओके देखून तें परतून हांव ताका येता वस्तू प्रधान देखून तें केदां जालें हांगासर सळावळ संबंद ताचे वरान बरो करणं एक कडेन कोणूय सांगता करतलो जातलो करता आमकां तें पडोवन गेल्लें ना म्हाका तें गरज ना म्हणलें तरेपटी चिंताप आसा. आपणाक कोणायची गरज ना आपणाक लागीं जाय तितलें आसा देखून म्हाका कोणायची गरज ना म्हाका वाडो नाका शेजार नाका असलें चिंताप आसलेंय मनीस आसा देखून ही हांगा तें आकर्शीत जायना. देखून असली एक व्हडपण आसा म्हाका कोणायची गरज ना म्हजे लागीं म्हाका जाय जाल्लें सक्कड आसा म्हज्या भुरग्यां बाळाक जाय जाल्लें सक्कड आसा कोणाची गरज ना म्हणलें चिंताप. आयतारांनी चटवटीक ह्यो कार्यक्रमां सडल्यान आतां सक्कडी मनशां कालें जाय जे पयलें फंक्शनां कार्यां फेस्तां पुरा आयताराचें नासलें आतां पुरो सक्कडी आयताराचेच जाय जे सकाळी मिसाक हेजे ताचे उपरांत आनी एक कार्यक्रम संघटनाचे आनी इतर स्पर्धे हें पुरा म्हणटना सांजेर परतून कोणेचें देखून ह्या कारणा खातीर काय म्हणटात चटवटिकेचो तो हो जें आसा सूक्त मार्गदर्शनाचो अभाव. आतां समुदायाचो वावर चलतना ताका काल म्हणटा जाय पुरतो मार्गदर्शन मेळाचें कित्याक आमच्या लोकांक मस्तवाचे विशयांत कितें ना महेत ना समजोनी ना देखून तांच्या फाटल्यान रावन तांकां सूक्त मार्गदर्शन दिल्यार मात्र हो वावर इल्लो काल जाता यशस्वी जाता. मुळावी अंतर वाड्या घरांक तरबेतीचो अभाव आसा. ओके आमची तरबेती कशी जाल्या एसीजी मट्टार जाल्या वाराड्या मट्टार जातात फिरगज मट्टार जातात कोणाक मेळटाय आसक्त असलेल्यांक मुखेल्यांक मात्र मेळटा. वाड्यांत इतलो लोक आसा फिरगजेन जातना एक 100-150 लोक येता 600-700-1000 वयर लोक आसा जाल्यार कांय आमचे 10 शेकडा काल मेळटा तरबेती मेळटा. ताच्या उपरांत ती वाड्याक वचना ह्या कोणे मुखेल्यांनी तरबेती जोडल्या ती वचून काल दिजे म्हणचे आमी वाड्या घरांक वचून पूण तांकां ते तांणी कितें आयकलां तांणी आयकल्लें कितलें उरता 10% उरता वचून दितना कितलें मेळटा कांय जाणले 5% कांय लोकां सांगेत आनी ते सांगचे तितली कॅपॅसिटी मनीस आसले जाल्यार जाता. देखून ही वाड्या मट्टाक ही तरबेती आनी की पावना मस्त जाणांक गरजेच्यो मुळाव्यो संगती ल्हान समुदाया विशयांत कळीत ना. वाड्याक वचून एसीजीच्या मट्टार आमकां दिवंक जायना आमकां फिरगजाक वचून दिवंक त्रासाचें जाता. देखून वाड्या मट्टार वचूंक ताका बांदावळ आसा मांडावळ आसा ती फिरगज आनी कार्यगत जायना. ह्या संदर्भार काल जाता समुदायाचो वावर कश्ट मस्त कडेन समुदायाचे वावराक आसची पंतवनां म्हळ्यार आसची जाग्या खातीर कुटुंबा मदें शेजाऱ्या मदें काल म्हणटा झगडें आसता कोर्ट केसी आसतात मनास्ताप आसता देखून ताच्या घरा आसतना हांव वचना
हाच्या घरा आसतना हांव येना तशें मस्तू चलोय सांगती ह्या वाड्या मध्ये येता समुदाय सो वावरांतून कश्ट जाता प्रेरण आनी जीव भरतल्यांचो अभाव मस्त बोटी काले म्हणटात म्हळ्यार एकलो बरें करतना आमी कितलें प्रेरण दिता तितली सर वाडावळ जाता हांगासर मस्त बोटी असलें प्रेरण म्हणे जीव भरतल्यांच्या व्यक्तींचो अभाव आसा मेळना ते मेळना युवक युवती वाड्या जमतेचो वांटो आनीक जावंक ना थोडे कडेन आसात चलयो पूण इल्लेशा मापान येतात पूण आमचे तरणाटे मस्तू पोटी वाड्या जमतेक येनात म्हळ्यार तांकां चड आकर्शनाचें न्हय जालां जावं की परवा तें गरजेचें म्हणलें बघना ही गरजे मट्टार आसात पूण वाड्या मट्टाक येता आसतना हांगासर तांकां आकर्शीत जायना मस्तू प्रयत्न केल्लें आसा युवजनांक हाडचें आयशोएमा संघाता मेळोवन त्या संघटना आमी प्रयत्न केल्लें आसा पूण आनीकी हातून आमी यशस्वी जाल्या म्हणून म्हाका सांगूंक धैर्य पावना ताच्या उपरांत दादल्यांक वाड्याच्या जमतेत आकर्षण उणें आसा सहकार कुमो केदाळय दितात पूण हांगासर येवंक नाका सेवा आसतना येतात ते बरं तांच्या भुरग्यांक तांच्या पत्न्यांक धाडटात पूण आमकां येवंक नाका हांव जेन्ना एक 30 जाणां वाड्या जमतेक आसा जाल्यार हांव जेन्ना काय 5 जावन 6 जाण मात्र दादले आसचे थोड्या घरांनी थोड्या वाड्यांनी दादल्याचो संकोच उणो घरांनी नात परगांवांत आसात एक आसा पूण आसल्या कडेन पळयता आसतना ते शेकडावार पळोवंक गेल्यार एक आमकां व्हडलें काल म्हणटात 55 म्हण दिसता तांकां चड सांगात मेळचें गरजेचें म्हूण बघना आमच्या स्त्रियांक सांगात येवचें बसचें उलोवचें तें तांच्या सैमांत आसा दादल्यांक चड सांगात वचचें की चड काल म्हणटात इंडिव्हिज्युअल आसचे तांची कामां तांकां रटावळ आसा ते एक जावं पुरो हांगासर तांकां आकर्शण बघना देखून हे पुरा काल म्हणटात व्हडल्यो 55 आनी एक म्हाका हांवें इतल्या वर्सांतल्यान वावर करतना म्हाका दिसता ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत सेवा एक म्हत्वाचो वांटो म्हणटा हांव आमी सेवा वाड्या जमतेचे 2 प्रमुख वांटे एक देवाचें उतार वांटचें आनी एक आमी जिवीत वांटून घेवचें सेवेद्वारे आनी की परिणामकारी जाल्लें कार्यगत जाल्लें पळोवंक मेळना हांवें वावर केला फिर गजांनी आतां हांव वावर करनासच्या फिर गजांनी ह्या विशयाक येतना म्हाकाय त्रास जातात तांकां आमी मस्तू ह्या रितीन त्या रितीन करी जे पट्ट्यो दिल्यात तें पुरा सकडी दिला पूण थंयसर जमतेंत सुवार्थ वांटपाचो विधान येतना तें सोवे मेटान सेवेचो विशय येता आसतना कुण्णी तोंडूक तेंकडलें दिसना या ते सांगूंक नाका की या तें गरजेचें न्हय म्हूण बगता की तांकां तें आनी कशें मनदट करचें म्हणलें आनीकी एक 55 व्हडले 55 जावंक पावला कित्याक म्हळ्यार आमी केवळ कांय सेवा नासतना जमत मात चलोवन वयली जाल्यार आमी आनी एक मागण्या सकाळ जाता पंगड जाता देखून ते सांगाता वचचें म्हणलें हे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बांदून हाडटना एक इरादोच आसलो आमी सेवेचे व्यक्ती जावन परिवर्तन जायचें म्हण देखून ल्हान सेवा करतात ना म्हणून ना थोडे कडेन इल्ली बरी करतात पूण जराळ रितीन उलयता आसतना हो एक वांटो लोकांक कस जाता काळी सेवा कान घेवची खंयच्या रितीन काण ह्या रितीन हांव चिंता आमी आनीक गुंडायेन वचा जाय सेवा म्हळ्यार ते कशें आमी सांगाता मात मेळोवन करची सेवा गी ह्या देवाच्या उतराच्या प्रेरणाक लागून वैयक्तीक जावन हांवें कांय ह्या विशयांत चिंतून म्हज्या तांकी प्रकार सांगाता मेळोवन कांय करूंक जाता असल्या दिशेन आमी इल्लेशें आमी वांटून घेतिल्लें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जियोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा एवकारिस्तीत मिसाचें बलिदान आमी भेटोवन गेल्यार पावना समयान म्हळ्यार आमकां मोडून वांटूंक सांगला पूण कितले जाण आमी भेटयलेले मीस जियेता तशेंच हांगाय हो समस्या आमकां आसा हातूंनी सेवेचो अविभाज्य वांटो ताका आमी गमन दिल्यार आनी तो वावर चड करीत कालें करीत आकर्शीत करीत खंयच्या समुदायाच्या वावरा सेवेद्वारे येनातली कुटुंबाय मागीर आकाश आयिल्ले दरार धाकले आसात आमी केल्लो बरो वावर तांचे मना वयर जावन येनातले जमतेक मागीर आयिल्ले आसात आनी आमच्या मुखेल्यांचे थोडे वटी वाड्या जमतेक आयिल्ल्यांचे चिंता बसा आमी खूब मोकळा करीचे आयिल्ले मात करीचे तो पयले काल्याक घेवन दी आका जमत एक येवन दी मागीर ताका आमी कुमो करया म्हणलें हो समुदायाच्या स्पिरिता विरोध आमी बरो वावर करून तांची मना वयर करून कालें करीचे तांकां आमी आमच्या लागीं व्हडचे आकर्शीत करीचे हें चिंता लोकांचे आनी की बदलूंक वेळ लागतात आनी म्हणजे ते हे जे वाडा जमत ते कायल्यार आमी कुमो करूंक तयार आसा हे जे म्हणून तांचे सारके तांकां म्हणल्यार तांणी हे जे म्हणलें आसा पूण हो काले म्हणटात आमी वावर करून तांकां हाडीचे असले चिंता तांणी हे जे तो येवंक लोकांक वेळ लागात कोणा म्हणून हांवें चिंतचे देखून हो एक सेवेचो वावर आमकां एक
इल्लसो त्रास असत म्हण दिसता यसरी पुन्हा मस्तू पंतावाना असा आणि Okay. देखून म्हळें समुदायाचो वावर तितलो सुलभ असो नाही ताच्या फाटल्यान रावल्यार मात्र हें कालें करूंक जाता Okay. कांय बरें कांय साधन करूंक आमचे वरवीं साध्य आसा हय आता येस ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे तरबेती चलयता आसतना पोस्टरां घालतात तुमी वय. आनी तांतू सडाव दोन काले पळोवंक मेळटा म्हणल्यार राऊंड बसचे वय. म्हळ्यार तांतू समेज ती Equal. इक्वल म्हणून Equal. दाखोवचे हय, खातीर एकत्र, सामरी आनी समान. ताज्या उपरांत ते मुखेलपण कशें म्हळ्यार रोटेशन एकल्याचे जाल्या उपरांत एकल्याचे वय. एकल्यानंत न्ही करूंक ना, वय. आनी सांगात असं काले म्हणटा जाल्यार जाता तितल्या जाणांनी वांटून काण घेचे म्हणून वय. तुमी आतां अशें फिरगेजींत आसता आसतना जावं पुरो आतांच्या पयलींच्या वय. गेल्ले कडेन तुमकां हें कशें सुडाल रितीन बऱ्या रितीन जाता म्हणून बघता की हें रोटेशन लिडरशीप ताजे उपरांत वांटून काण घेवचे आनी लोकांनी ते पुरा आमी कशें तरबेती दिताल्यात तुमी वय. तें थंय सरी जाता की हे जराळ जावन सांगू कस्ट फादर हा. ओके गे हा. थोड्या कडेन मुखेलपण वाडलां हां म्हटलां ना म्हणा हांव मस्त कडेन वाडलां सडलां हा. नवे मुखेली बुदेल्यात तें पळोवन दिसता लिपोवन आसली तालेंतां उजवाडाक आयल्यात हे वाड्या जमत नासली जाल्यार ती लिपोवन उरती ओके. तसली तालेंतां उजवाडाक आयल्यात थोडे पडे मुखेलपण काण घेवंक फाटी सरतात हां कित्याक म्हळ्यार आतां जबाबदारी पयलेच्या सड जाल्या हां समुदाय आयल्या उपरांत ओके. मुखेल्यांची जबाबदारी चड जाल्या पयलें कांय एक मरण जाताना कांय एक कार्यक्रम आसतना वा कांय आसतना इल्लें सुदारसूंक गेल्यार जालें म्हणलें चिंता पासलें पूण आतां तशें न्ही आतां हर एक वावरी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय फिरगजेसू जावं देखून सोय ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मुखांतरच मांडून हाडचे योजना आसा वय. ह्या जाकान जाल्यार कितें वावर आसल्यार फिरगजेची योजना आसल्यार कोणा सांगचे मुखेल्यांनी वाड्या जमते मुखान करूंक करीजे म्हणून काले म्हणटात चिंतचे वय. देखून अशें म्हणटा जबाबदारी सदल्या देखून काले म्हणटात आतां इतलें पुरा करूंक आसा गे म्हज्या पोटाम आसा म्हणटाना ही जबाबदारी चड जाल्या देखून थोडे जाण कितें म्हणटात ओ वावर म्हाका नाका थोडे पडी एका उदेक जाल्लो आनी एकलो जावं दी तें बरें चिंताप आनी बरें एकलो चिंताप, जावं दी वय, पूण हां. म्हाका म्हजी रटा वळयली चड आसा म्हणल्यार ही चिंताप आसा ताच्या उपरांत जायत्या कडेन मुखेलपणाचें चिंतप बदलना हां ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आयल्या उपरांत हां. हांगासर मुखेलपण म्हळ्यार सेवा करूंक हां. ताच्या उपरांत मान गौरव जोडूंक न्हय न्हय. मागीर म्हणलें सगळ्यांक समजलां म्हळ्यार ह्या समुदाया आमी तसले चिंताप तांच्या मतीन घालता देखून पळया सलाम जाय जाल्ल्यांक मुंडास बंदी जाय म्हणून आशेतल्यांक हांगासर तो काळें जायना वावर आकडशी जायना हांगासर हांवें चिंतलें म्हाका कांय मेळना वय. हांगासर हांवें तो वावर करी जाय म्हाका कोणी सलाम मारिना म्हाका कोणी तसलें चिंताप आसता वय. थोडे तसलें चिंतपाचे मनीस आसा ते म्हणल्यार ते हांगासर वावर करतात वय. हांगा केदाळा ते मेळना म्हणजे हांगा मेळची इल्ली टीक दुरसो येयले चड वय. ते कोणाक जाय वय, वय. वय सलाम मान गौरव होगलीक मेळ्ळ्यार जाय तसलें चिंतपाचे हांगासर वाड्यान मुखेलपण घेवंक कितें करतात पाटी सरतात हां. हांगासर फर्मावण करूंक जायना जायना हांगासर फर्मावण करूंक जायना वावर करून देख जावंक आसा ल्हान क्रिस्तांव समुदायान आपणे जावन वावर करी जाय आनी कांय फर्मायला म्हणटात तूं कोण फर्मा तुका कळना तुका जायना करूंक म्हणटात शिदा म्हणटात वय, वय. हे बरं आयकोंक कोणाक जाय देखून आदर्श जावंक आसा वय, वय, वय. आदर्श जावंक आसा हांगासर फर्मावण कांय केल्यार करूंक जायना जायना, वय. केलें जाल्यार आपणा पाटी मेळटा देखून मस्तपटी काल धरतात ये नाका बा दुसरें खंय आसल्यार वय. पळया म्हणल्यार एक चिंताप आसा दुसरें तुमी म्हळ्यार वांटून घेवचें हां जमत 1000 जमचे आनी एकामेकाक वेळ दिवचें व्हडलें एक काले म्हणटात आयतारा एक पटी सांगाता येवन सांगाता बसचें एकामेका खातीर वेळ दिवचें हांव चिंता एक व्हडलें चिंताप कोण येतात वय. ते वांटून घेवचें वेळ मला एक वय, वय. सक्कणा वरणी आमी म्हणटा आनी वाड्या घरा थोडे पटी आयलो 1 घंटो न्ही 1.5 घंटो बसतात बरें आसा जाल्यार उलयतात हालसतात खेळतात आनी विविध संदर्भांनी वाड्यांच्या गरजांक वेळ दितात इगर्जेन देवस्तुती आसतना सगळें करतात वाड्याच्या मग वेळ दितात तशें म्हणटना वांटून घेवचो स्पिरीट धराल मापान आसा ना म्हणूंक जायना ताच्या उपरांत देणी आद्वार एकामेकाक संतोश बरीत करतात तांच्या देणी आद्वार देणी वांटची आपणा लागीं आसलें देणी कितें आसा तें वापरन आनी एकला कुमो करचें वांटचें ताच्या उपरांत हांवें वडळ म्हळें सांगाता खावचें जेवचें पियोवचें हें सकट वांटून घेवच्या स्पिरिटाक एक निदर्शन कश्ट तेल्यांक गरजेवंता पावचें मस्तुपोटी आनी मस्तुपोटी कितले जाणां वाड्याचे तांच्या पिडेस्त आसतना आस्पत्रेंत रावंक जड ना जाल्यार तांच्या वचून सांगून सर्ते प्रकार रावल्ले आसात
एक दीस ह्या दिसा हांव रावता पल्यांच्या दिसा तूं राव म्हण अशें रावून सर्ते प्रकार वचून ताची पिडेस्तांची जतन घेतली तांचो वावर सोडून असलें बरें मन दाखयलें आसा वस्तू कडेन जाला हडले नियमरा मस्तुपटी घडला प्रतिभावंतांक सत्कार करचें सन्मान करचें वाड्यान तांची देणी वळखोवचें वाड्या फेस्ताच्या खर्चाक प्रायोजक जावचें आतां मस्तुपटी वाड्या फेस्त जाताना कांय इतलेंच थारायचें म्हणना मस्तू कडेन हांवें केदाळ वेताना म्हणचें तुमी इतले आसल्यांक नातल्यांक एका तरान थाराय नाकात तुमी खुशयेचे इसारा तुमकां लेखाच्या चड मेळटा म्हणचें आनी तांकां ते कन्विन्स जाता मागीर ते म्हणटात वय फादर तें सत आमी आतां थारायलें जाल्यार आमकां इतलेंच मेळ्ळें आमकां हाच्याकी चड मेळ्ळें गरजेच्या चड खुशे मनान एक एक वस्तू जेवान हे मास हांव दितां ते मास हांव दितां हें हांव हाडटा एकूण म्हणटना वांटून घेवचो स्पिरीट ल्हान क्रिस्तांव समुदाय द्वारे सडला लोकांक ताचो ताचें मोल समजला हांगासर गुटाण दिवचें तें चड व्हडलें कांय सलाम कांय मेळना तरी पूण असल्या वावराक वांटून घेवचो स्पिरीट मुखेलपणाचो स्पिरीट वाडला थोडे कडेन कित्याक उणें ना चिंतप मुखेलपणाचें सारकें कांय आसा थंयसर मुखेली सडल्यात देखून असलो बरो वावरो आमचे मदें जाल्लो म्हाका पळोवंक दिसता देखून दोनूय संगती आसात मुखेलपण वाडिल्लें पळोवंक मेळटा मोडल्या मापान ना जावं परो पूण जाला थोडे कडेन त्या मुखेलपणाचें चिंता बरें नातल्या कडेन कितें जालां फाटी सरलेलें आसा वांटून घेवचो स्पिरीट आमचे मदें आयल्यांदय दिसून येता आमच्या देशांत विंगड विंगड फिरगजांनी हो वावर वेगवेगळ्या हंतांनी सगळ्यांनी एकच लेखाचा म्हण समज जायना पूण हो वावर बरो जायचे जाल्यार आनी परिणामकार रितीन सलज जाल्यार कितें गरजेचें ल्हान क्रिस्तांव समुदाय बांदून हाडूंक आनी क्रियाळ रितीन करचें जाल्यार कालें गरजेचें म्हज्या चिंतपा प्रकार गौळीक परिशदेचो प्रमुख गौळीक वावर जावन घेजय मस्तू कडेन ह्या गौळीक परिशदेची आद्यतात न्हय गौळीक परिशदेक दुसरो मस्तू वावर करूंक वो एक उरलें संघटन आसलें बरी कांय इल्लेशें कांय केल्यार जालें म्हणलें ना आतां जर तर आमकां फिरगज देवाचें राज करूंक जायचें जाल्यार पयले सुवातेर हर एका गौळीक परिशदेन ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो वावर गौळीक आद्यता जायचें विगाराक मुखेल्यांक आनी लोकांक क्या जाला ही गौळीक आद्यता जाता ताचे ऑटोमॅटिकली कालें जाता हाका दिमचें गमन बदलाता एप्रोच जामचोय दिमचो एप्रोचय कालें जाता बदलाता म्हज्या चिंतपा प्रकार तें जावना हांव खंयसर गेला वो हांवें गौळीक देय जावन कान गेला गौळीक देय जावन कान गेला देखून कितेंय काम गरजेचें आसा ल्हान समुदाय मुखान करूंक जाता देखून गौळीक आद्यता जाय गौळी परिसंधी आनी सांगाता मेळोवन वावरी जाय प्रस्तुत हो गुरकाराचो वावर म्हणलें जाला आतां आमच्या फिरगजांनी तेग जण दोग प्रतिनिधी एक गुरकार ल्हान वाडे जाल्यार व्हड वाडे आसा जाल्यार कुटुंबा चड आसला ताच्या चड आसतात पूण मस्तुपोटी काल जाला सगळें गुरकाराचो वावर गौळी परिशद सांदे जास्त काल म्हणटा नेमा केला ह्यो सांगाता जावन वावर जायना केदळ म्हणसर गुरकार प्रतिनिधी आनी बऱ्या मनाचे थोडे मुखेली सांगाता येवन वावर करिना जाल्यार परिणामकारी जावन तो बांदून हाडूंक बारीक मस्तू कडेन गुरकार एकलो सिंगल हँडेडली वावरता प्रतिनिधी काल म्हणटात ते आसात फिरगजीच्या वावराक आसात वाड्याच्या वावराक थोडे बरी जमत एक हजार ना जमा थोड्या बटी गुरकार ना जाल्यार जमतच काल म्हणटात मुखार गेली म्हणलें चिंताप आसा म्हळ्यार गुरकाराक ताच्या कांय गरजेच्या कामान वचोंक आसा देखून परवा गुरकार ना फादर देखून आज आमची जमत आमी करिना म्हळ्यार तें तो ना जाल्यार ती प्रतिनिधी आनी दोन मुखेली आसात आनी ते मुखेलपण कान घेवन करी जे म्हणलें चिंता मस्तू कडेन आनी की येवना देखून सांगाता म्हणून निरंतर तरबेती गरज फादर आतां एक खंयची एक कंपनी पळया ती वाडटा यशस्वी जाता जाल्यार कारण कितें ताच्या फाटल्यान तांकां मेळची तरबेत आनी आमी आमच्या वाड्यांनी कितली आमची तरबेती आसा ल्हान क्रिस्तांव आनी आमकां ते वाड्यांनी दिवंक आमचे सनपण कांय आसात गौळी परिस्थिती संद्यांक तें कळना विगाराक राटावळ चड जाल्यार देखून पळया ही तरबेती निरंतर दिवंक ते मनीस ना जाल्यार जायना लोकांक एक पटी तुका इल्लें सांगून तूं हें कर म्हळ्यार एक म्हयनो करतात एक वर्स करतात मागीर काण जाता तांकां तें म्हळ्यार सदांचें जावंक पावता थंयसर येतना इल्लें प्रेरण भरचेंच आसलें निरंतर तरबेती आमकां सेवक चिंतपाचे समर्पीत मनाचे मुखेली सडा आसा हांगासर दिवंकूच आसचें घेवंक कांय मेळना देखून सेवक मनोभावाचे मुखेली आमकां कितले चड मेळटा तितलो बरो वावर जाता आमच्या फिरगजांनी आसात ना म्हणून ना पूण संपूर्ण मापान आसल्या वावराक डेडिकेशन समर्पीत मनाचे
मुखेली आमकां आनी की आमी रुपीत करी जाय असल्या वावराक ताच्या उपरांत आमी पवी सभा आमी पवी सभे खातीर म्हणलें चिंतप लोकां थंय येज ओके आमी पवी सभे खातीर पवी सभा आमचे खातीर आसची देखून आमी कितलें पवी सभेक दिता तितलें आपण पवी सभा आमकां दिता हें चिंतप येज देखून आतां मस्तू कडेन येना पवी सभेन आसचें आमकां काय करूंक कुमो करूंक समजलें की दिवंक आसचें म्हणलें चिंतप आसा आमी पवी सभा आमी दिजे ते दळा मात आमी घेवंक जाता म्हणलें हे चिंतापाचें ल्हानपणाचो पुरो ध्येयच वो पूण हो ध्येय आनी की काल म्हणटात आमी तो लोकांक मुळाव्या हंतार पावोवंक आमी चलवल्या आमी म्हणटा 35 वर्सां जालीं इतल्या वर्सां आमच्या ध्येय सेजीत आसा तरबेत्यो मस्तू जाल्यात वय पूण हे मुळाव्या हंत्याक पावोवचें विधान आमचे लागीं आनी की ना हे आमी तांतून चलवल्या सांगातपणांत आसच्या संतोशाची रूच सगळ्यांक कळीत ना आनी की कळीत ना त्या दळा ते सांगातपणाचे देणे अनुभव करून एन्जॉय करिनात ते दळ म्हणसर समुदायाचो वावर तांकां मी कितलें सांगल्यार ते तांकां कन्विन्स करूंक मनदट करूंक कश्ट आनी फिरगजेनी व्यवस्थीत मांडावळ आनी कार्ययोजन गरजेचें व्यवस्थित ल्हान क्रिस्तांव म्हणजे कालें कार्ययोजन ल्हान क्रिस्तांव समुदाया खातीर वार्षिक कार्यक्रम काले या 5 वर्सांनी म्हणजे ल्हान समुदाय कालें जायचे एक वार्षिक योजन जायचें एक मंडावळ जायचें फिरगजेन आका आमकां आमच्या घटनावळेंत पूर आसा एक फिरग समिती जाय एक तरबेत पंगड जाय आनी ताच्या उपरांत वाड्यांत जिवाळ समिती जाय हे पेपरार आसा समजलां की वाड्याच्या सुरवेर आमी जमत आनी सुरू करतना हें पुरा फिरगजेनी कैंपरा इल्लें विगार इल्लें आसक्त कान घेवन आद्यता दिवन हें पुरा घडता पूण एक पोटी 2 पयलो म्हयनो येतात दुसऱ्या म्हयन्यांत येतात तिसऱ्या म्हयन्यांत येतात चवथ्या म्हयन्यांत हें केल्ल्यान कालें करचें फादर आमी जमतेच्या इल्लें पयलें येवन पुरा वांटून दिता समजलें की लोक खाण सुलभ येन काल जाता हें गरज ना म्हणून आमी मुखार पावल्या आनी हें आमकां हें गरज ना म्हणलें ती सांगाता येवचें तयाराय करचें ही मंडावळ घालूंक फिरगजेंत केंद्रीक समिती जायचें एक आमी म्हणलें मुलावी तरबेती फिरगजेक वाड्याक वसाचें जाल्यार DSC जितावणी येवंक दिवंक जायना आमच्या आतां फिरगजेंत आमी एक तरबेत पंगड आमच्या फिरगजे संपळ म्हणून ल्हान म्हणून ना आसात एक 4-5 जाणांक कान घेवन तांकां इल्लें बसोवन ट्रेनिंग द ट्रेनर्स म्हणटात पळय तो वावर चला आमच्या फिरगजेनी ट्रेनिंग द ट्रेनर्स ते बायलांक एक पटी आपण करयेत परतून करूंक जायना देखून आमी कोणी विगारांनी कालें गरजे ह्या क्षेत्रांत इल्लें आमी केला हो वावर गेल्या फिरगजांनी थोड्यांक सांगता घेवन तांकां एक लिसांव शिकोवचें आनी तांकां डेमॉन्स्ट्रेशन करूंक सांगचें मागीर तें वचून वाड्यांत दिवचें त्रासाचें सुरवेर येतात मागीर एक पटी वाड्याक गेल्या उपरांत आमकां टायम ना फादर म्हणटा तांणी ती एक पटी लिसांव तयार केल्या उपरांत 10 वाड्या आसल्यार तांणी 10 वाड्याक वचाचें वस्तू वेळ दिवचे पडटा म्हळ्यार आमच्या लोकांक आमी दूर सोंकी जायना मुखेल्यांक म्हळ्यार इतलो वेळ तांकां दिवंक तांचे लागीं ना आमचे डिमांड चड जाता तांचे लागीं दिवचें मस्तू मुखेली मेळ्ळे जाल्यार अशें बऱ्या मनाचें मेळ्ळें जाल्यार वांटून करूंक जाता देखून ही एक आमचे लागीं काय म्हणटात गरजेची मांडावळ आमचे थंय ना आनी दुसऱ्यान व्यवस्थीत रितीन आमी एक गवळीक आद्यता म्हणून आनी की घेवंक शकना DSCचें काल म्हणटात धोरण आसा ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक आद्यता दिजे गवळी बापी गेल्ले जाल्यार हे फिरगजेचो प्रमुख गवळू वावर जायचे म्हणटा पूण आनी की फिरगजेंत तें भोगवना संस्थेत आनी की काल म्हणटात आमकां चड इम्पॉर्टंट तें गरजेचें पूण तितलोय गमन आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक मेळना गमन मेळना आद्यता मेळना ती मेळ्ळी जाल्यार हांव चिंता वावरिलो क्रियाळ जायत जिवाळ जायत नाजाल्यार कितलो महत्व चड आमी दिता तितलें चड बरेंपण आमकां मेळची साध्यता आसा आमी महत्व दिना जाल्यार तातूंत बरेंपण जोडूंक साध्य ना देखून हें म्हजें चिंता वो वावर ಒತ್ತಡ दबाव घालणं फॉर्मावन आनी परत कोर्सो तोलो न्ही आनी आमी तुका काल जाता की म्हण सांगला थोडे फावटी थोडी कुटुंबां अशें चिंतात काल म्हण सांगल्यार आमी मिसाक वचूंक मिसा घेता आमी साक्रामेंतांनी परत इगर्जे गाडी मेळटात आमकां आमी ते करता दान दिवचें दिता मागीर परत ताणें हेपटी हाका जमत तें कालाकेचें म्हणलें चिंतप थोड्यां कडेन आसता ताजे उपरांत थोड्यांक अशें आसा काल म्हळ्यार तयार करचें हंतर पयलें वचून आपोवचें येया अशें म्हणून येता म्हणटात पूण मागीर तें जमत वेळार पळोवंक मेळना दादले मनीस मस्त उणें हें असलें पुरो आसतना खंयच्या रितीर असल्या मनशांक तांकां ह्या जमत दिशेन इल्लें आकर्शीत करून ओडी येता खंयच्या रितीर तुमी सांगलेले बरी हो एक चिंतापच एक व्हडलो समस्या कित्याक म्हळ्यार
गरजेचे कितें इगर्जेन कितें आसा वय. तें आमकां केल्यार पुरो हा. ही आनी सडीत कित्याक म्हणल्यार चिंता मुस्सोनाच्या मतींत आसा ही एक गरज आगी म्हणल्यार चिंता तुमी सांगलेले बरी आसा असल्यांक हाची गरज कळीत करचेंच एक व्हडलें पंत आव्हान. आतां कोण येनात वय. तांकां हें गरजेचें म्हणून कळीत करचें कशें तांकां आपोवन सांगचें कशें कसली तरबेती दवरल्यार ते या देखून तांकां कळीत करचेंच एक व्हडलें पंत आव्हान. तांकां सांगात हाडचेंच बारीक पंत आव्हान. आमची तरबेती शिबिरां रेतीर शिकोवणो सडावत कोणाक वेता न्ही जावन कोणाक गरज ना कोण वय. प्रता संगतीक येतात वय. तांणी ती आमचें कोणाक तें गरज आसा ते येना देखून आमचो व्हडलो समस्यो ह्या मनशांक कन्विन्स करचें कशें तांणी आयल्यार आमी कांय दिवयेत वय. वाड्यांत आयल्यार एटलिस्ट वाड्यांत पण दिवयेत वय. इगर्जेंत आयल्यार एटलिस्ट इगर्जेंत पण दिवयेत वय. पूण ह्या संगतीक तरबेती आसली जागृती शिबीर आसतना हें ना जाल्यार तांकां तें पावीत करचें तो व्हडलो समस्या जावनूच उरला मस्तून आनी म्हणजे तंत सक्कड तरबेतीक वेतना पाद्राबानी सांगचें लोकांक हाडचें तें कश्टांचें फादर तरबेती आमी मांडून हाडूंक कितलेंय तयार आसा पूण लोकांक हाडचें कशें तरे फावटी आमी उरल्या मस्तू संगती विशयान जागृती शिबीर माहेत शिबिरां मांडून हाडटा आमकां एक आपादर पडटा मस्तू पटी लोक येत गी आतां बऱ्या एका संपन्मूल व्यक्तीक आमी वापयतना Correct, वय. हांगासर जाय पुरतो लोक ना जाल्यार ताका एक काल्या म्हणा इतल्या पयस जावन इतलो वेळ करसून येतना एक जाय पुरतो ऑडियन्स ना जाल्यार ताका बेजार जाता की ना आमच्या लोकांक कितलो येता कशें म्हणून सांगो एक नांवां दिया म्हळ्यार थंय दिनात निमाणे गडये पर्यंत ती आता अतंत्रता हांकांय सेम उरल्या कडेन सेम म्हळ्यार आमच्या लोकांक आनी कितें काले म्हणटात असली जागृती जाय जंय आमच्या मदें असली शिकोवन आमकां गरज आसा म्हणलें तें आमच्या लोकांक आनीकी भोगूंक ना थोड्या फिर गजांनी बरें रेस्पॉन्स आसा म्हणटात काले जागृती शिबिरां दवरल्यार तुमी सांगले बरी सक्कड एकच लेखना येतात वय. थोड्या कडेन तूं खलय कर खंयच्याकी स्पंदन ना तो म्हाका अनुभव जाला तो म्हाका अनुभव जाला देखून कोणाक एका बऱ्या मनशाक आपय म्हणटाना एक काले म्हणटा आपदयर बघता देखून आमी चिंतून पळोवचें म्हळ्यार लिमिटेड वय, करचें वय, वय, मस्तू ना मस्त पटी करूंक ना गरजेचें थोडें पळोवन आमी तशें करचें म्हळ्यार लोकांचें स्पंदन पळोवन आमी करचें पडटा देखून कोणाक गरज आसा ही माहेत आनी मनदट करचें त्या लोकांक आमकां सांगात हाडूंकूच एक व्हडलें त्रासाचें जा सक्कडांक म्हजो मातसो मात्र न्ही तुमी विगार जावन आसा तुमकां हें आतां कळीत आसलें म्हणजे चिंता दुसरें आमी एक कालें उडादोरी जें म्हळ्यार ल्हान समुदायांत आमकां संको प्रमुख न्हय आयल्यार बरें हे जे म्हणली आमची आशा म्हळ्यार तांकांय बरेंपण मेळ्ळें पूण संको प्रमुख मात्र न्हय सांको उणो देखून हो वावर बरो जायना वाडाना हे कासा प्रयोजनांतलो म्हणचें न्हय हांगासर संको प्रमुखूच न्हय सोम्याच्या नांवान थोड्यांनी सांगाता मेळोनी जायतो बरो वावर करयेत जायतो बरो वावर करे समुदायाक जनसागरा साक्ष न्हय जनसागरा साक्ष न्हय बगर केल्लो वावर आनी समुदायाक गेल्ल्यान थंय जाल्लें बरेंपण ती साक्ष आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक देखून थंय गेल्ले बरें जाल्यात परिवर्तन जाल्लें धाकलें आसा जाल्यार ऑटोमॅटिकली जाल्यार समुदायाक गेल्लो मनीस कितें जाला ताचे थंय बदलावण जाल्या परिवर्तन जाला तेंच कालें पावता जाहिरात एडवर्टीजमेंट पावता आनी असले मस्तुपोटी जाल्लें आसा दुसऱ्यान आमी म्हणजे 10,000 रुपये डेपॉझिट दवरनो म्हाका लाख रुपयाची काय म्हणटात वाड मेळाची म्हळ्यार जाता गे फादर जायना न्ही आमचें इन्वेस्टमेंट कितलें फादर वर्साक 12 घंटे करेक्ट वर्साक 12 घंटे आमचे इन्वेस्टमेंट ते कितल्या पर्सेंट लोकांक फिरगजेंतल्या 10% लोकांक आमी इतले आनी तूं वर्साक 12 घंटे दिव न्हू एका वर्सा भितर सगळें बदलाचें म्हळ्यार हें जाय आमी सुरवेर सांगलें हो वावर काळजा मना परिवर्तन करचो हें आपापीस थंयतलें घडना देखून कितलें इन्वेस्ट करता तितलो प्रतिफळ हाऊ मच वी इन्वेस्ट दॅट मच इज द रिटर्न वय घेणे हांगासर तशेंच आमकां पळोवंक दिसता देखून हो वावर सवकास हातून सोंसणी कांय गरज आनी ताच्या उपरांत हांगासर जाल्लो वावर दिसना फळ दिसना म्हळ्यार मेजचें तशें आमकां दिसना उरल्या कडेन लाभ कालें करूंक जाता मेजूंक जाता हांगासर हें देखून लोकांक जमत जाता कांय घडना असलें बरीत आसा देखून प्रतिफळ दिसना जालो देखून ही वाडावळ सवकास दुसऱ्यान काळीज आनी मन परिवर्तन कशें जाता तें आमच्यान पारखूंक जायना कोणाचें
केदाळा ते घडात ते आमकां सांग देवाचें उतर कान घेवन आमी हें पुरा करचें. ओके. देव केदाळा ही मनशाची काळजा मना परिवर्तन करता आमकां कळना. देखून आमी संख्या खातीर पत्ती येवन रावचें न्हय. ल्हान समुदायांत खिना भितर मॅजीक घडना, खिना भितर मॅजीक घडना. हांगासर इन्वेस्टमेंट कितेंय ना, सक्कडी सवकास इन्वेस्टमेंट मस्त उणें. ओके. देखून वाडावळी कितें जाता, सवकास जाता. गट रूख जावंक 2-10 वर्सांनी एक गट रूख मेळटा की फादर मेळना मेळना, वय. मस्त वर्सां घालत करचें पडटा, राखचें पडटा. देखून आमी आयलेल्यानी हें पुरा मोतीन दवर हांवें आज केल्लें इन्वेस्टमेंट क्रमेण ओके. म्हज्या काळार न्हय जावं पुरो, हां. मुखल्या काळार परी कालन दितले, फळ दितले. ओके. वावर आमचो, फळ ताणें दिमचो. ओके. हें चिंता दवरून आमच्या समुदायान कोण येता पळया तांणी असल्या चिंतपान वावर करीत वचत. हें ना देखून वो काले म्हणटात गरजेचो वावर न्हय, कासा पडसो उपकारा पडसो वावर न्हय, देखून केल्यारय जाता, करना जाल्यारय जाता म्हणल्यार चिंतपा सोडनो. आमी आयिल्ल्यानी हाका परिपूर्ण मन गमन दिवन हो वावर केलो जाल्यार खंडी जावन अंतून प्रतिफळ आमकां जोडूंक जाता. जेजून 12 जाणांक गमन दिलें. ओके. ताणें सगळो संस्कार म्हणटात सगळो जुदेव समाजीक परिवर्तन करूंक ताणें 12 जाणांक गमन दिलें. जर तर हे 12 जण म्हज्या वाव चिंतपाक आयले जाल्यार तांचे मुखांत म्हाका कांय करूंक जाता. म्हजें कितें मांडावळ आसा, दैवीक योजना आसा, ते संवसारार कार्यगत करूंक जाता म्हणून जेजून पारकिलें आनी ताणें 12 जाणांक गमन दिलें. ओके. आणि त्या 12 जाणांनी कितें केलें, जे कितें जेजूचें मिसांव आसा तें जारी केलें. हांगासर तेंत चिंताप आमी दवरी जाय. 12 जाण आपोस्तला बरी आमी एका वाड्यान 12 जाणां येता जावं पुरो, पूण ह्या 12 जाणांक जावन सोमयान कालें करियत सगळो वाडो फिरगज आमची कालें म्हणटात क्रमेन बदलावन हाडूंक साध्य आसा. सोमी आमचे सांगाता वावरता. देखून आमकां सांगको तितलो हे जे सक्रांनी आमची आशा आयल्यार बरें, पूण ताचेरच आमचें सगळी यशस्वी जैत आमी तुकूंक जायना, मेजूंक जायना. हांगासर सक्कड सवकास करचें म्हणलें आमी उडासावन दवरूंक जाय. दुसरें, आयल्यान हे नातल्या विशीं उलोवचें, चिंतचें, परगट सांगचें हें सोडी जाय. मस्त पोटी आयिल्ल्यानी ह्या नातल्या विशयान उलयलेंत काना जाला, समुदायाक एक व्हडलें कंटक जाला. तांणी थंय वेचे घालाक आमच्या विशयान हे नातल्या विशयान उलोवंक तांकां दुसरें कांय काम ना. देवाचें उतर वाचूंक येता म्हणटात, देवाच्या उतराचें नियाळ करता म्हणटात, आनी ते सक्कड जाल्या उपरांत आमच्या विशयान कोडी काडटात, उलयतात. ते मस्तू जाणांक दुखला. जर तर हांगासर सांगाता वचून उलयलो, मागीर वचून काले म्हणटा शेजारा वचून आज तुजे विशयान तशें उलयल्या, हे वचून काले गेलें ती मना हे पटी दुखल्यार मागीर येना कांत म्हण दिसता. देखून आमी आयिल्ल्यानी सुकोनी ह्या नातलेल्या विशयान उलोवचें न्हय. हाच्या बदलाक तांची भेट करून घी, खंयसर मेळटना तांचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाया विशयान उलोवन घी. तांची मनां वैखरीचे शिवाय हांगासर उलोवन तांच्या मनाक गौरवाक कळंकडचो वावर आमी आयिल्ल्यानी केल्यार आमी समुदाय बंदच्या बदलाक आमी कालें करता, आमी मरता. आमी गेल्ल्या जमते वाड्याच्या जमतेक हो कोणूय विशय काडलो तक्षण हांवें म्हणजे आमी आयिल्ल्या विशयांत उलोवया, ह्या नातल्या विशयांत उलोवचें नाका. मागया तांचे बसत, तांचे बसत मागया, कितलीय मागणी करा, म्हजी कांय अड्डी ना, पूण तांचे विशयांत उलोवचें नाका. जाय जाल्यार तांची भेट करया उपरांत. भेट करन कित्याक घेनात कारण आसोंक बरो. आनी असलो वावर मात आमकां समुदाय बरें करीत म्हणून हांवें मस्तपटी सांगिल्लें आसा. देखून हो आमी चड आनी चड करूंक प्रयत्न करी जाय, संबंद घट करी जाय. ओके. आज कालें जालां की म्हळ्यार समुदाय आयल्या वय, मुखेली आनी पूर आसात वय, पूण संबंदाक गमन दिवना फादर. संबंदाक गमन आतां आनीकी मस्तू कडेन मुखेल्यांक तांच्या वाड्याच्या घरा वचोंक सारकें वाट तांकांच गोतू ना. सक्कडांका म्हणना, सडा वचना गोतात म्हळ्यार खंय गेल्यार जालें, पाद्रे बोट एक पोटी काल्या गेल्यार जालें, हाका गेल्यार जालें, काल्याक बेजमेता गेल्यार जालें, उपरांत मागीर गरज पडल्यार मात एक भेट करची आनी तुवें साळावळ बांदून हाडची. देखून हांगासर इगर्जेन एनावन्स केल्ले कुडले काल्याक येना, वाड्याच्या जमत एक जण येना, मुखेल्या थंय संबंद साळावळ कशी आसा ताचेर होंदोन आसा. देखून आमच्या मुखेल्यांक असल्या चिंतपाक आमी हाडी जाय. तेंच एक व्हडल्या काल्या म्हणटात एक त्रासाचें काम तें. मुखेल्यांनी ह्या चिंतपान बराच एक वर्साक एक 2 पोटी पुणी
कुटुंबाची तांणी भेट करून वाड्याच्या एक तांच्या फुरसोते प्रकार बेचे बेरचे बसोन इल्ले उलयले तांचे मना वय केले जाल्यार आनी तांचे थंय साळावळ समा गुरकारान आपयले कुडले मुखेल्यान आपयले कुडले करूंक जाता हे गुरकारान एकल्याच म्हणचे न्ही हांवें वाड्यान ते एक जण मुखेले आसा थोड्या कडेन असले पुरबायचे मंडळ आसा आतां 30 कुटुंबां आसा जाल्यार थोड्या कडेन कालें गेला की म्हळ्यार गुरकार ताच्या कुशली एक 10 घरांची जतन पळयता आनी दोग प्रतिनिधी आसा ताच्या कुशीची 10 जणांची जबाबदारी ताका दिल्या आनी एक 10 कुटुंबाची आनी एकलो पळयता एक एक जण निरंतर तांच्या संपर्कांत तांच्या कांय गरजो सुदारशितात मागीर ते सांगात येवन कशें वाड्यांत आनी असलो वावर ह्या चिंतपाक आमी येचे असले वावर आमी संघटीत मेळोन त्या गाजांनी सांगाता मेळोन वावर वांटून केलो जाल्यार हांव चिंता आमकां जैताची जैत आनीकी चडीत मापान मेळोवंक आनी तें परिणामकारी जावन बांदून उडोवंक आमकां साध्य आसा हें ना देखून तांकां पयस दवरचें तो आनी एक समजसो आमचो लोकांचो आनी मुखेल्याचो ती हें ना खंयच्यागी देखून आमी तांचे लागीं वचना असले चिंता सगळे कडेन न्हय पूण मुस्सोनाचे आसा ते येना देखून तांकां कांय ना आमच्या देखून आपोवंक कितें देखून गरजा पळोवंक तांचे इन्कार करचें हें पुरो आसा तशें केल्यार समुदाय वाडना ते आमी बांदच्या बदलाक ते आमी नाश करता देखून मुखेल्यांनी आनी आयिल्ल्यां थंय असलें हें सारकें चिंतप आसा देखून आमी तांकां पयस दवरचें न्ही जेजू कशें सुकोवन गेल्या एका शेळयेक सोदून गेलो तशें हें नातलें थंय आमचें काय म्हणटात कंपॅशन म्हणटा दयाळाय इल्ली चड आसा तांकां आमी कशेंपणी कर हाडचें प्रयत्न करीचे शिवाय हें ना देखून तांकां पयस दवरचो मनोभाव समुदायाच्या वावराक इल्लो मारेकार म्हणलें म्हजें चिंता देखून ह्या संगतीक आमी इल्लें गमन दिलें जाल्यार कांय चिंता कांय इल्लीशी सडीत बदलावन जायत कोन्ना मागीर आतां ह्या वाड्या जमतींनी ह्या जाक ह्या धार्मिकांचे हजारपण ह्या तांचो पात्र हांवें 2 रितींनी पळोवचें एक हे वाड्या जमती वाडत जे जाल्यार जिवाळ उरत जे जाल्यार ताका ह्या जाक आनी धार्मिकां आसल्यार तो थंयसर हजारां ती बरी आसता आनी सांगात तांचें पार्टिसिपेशन मेतेरपणी बरें आसता आनी एका रितीन पळोवचें जाल्यार आतां चिंते एक खंय कडेन विगार गेलो आनी ताज्या मागीर तोय पात्र घेता शब्द उसारता ताज्या उपरांत खंयचें जिविताचें उतर विंचून काडया म्हूण सांगतना लोक काय करतात म्हळ्यार पाद्राबान खंयचें उतर सांगलां प्रायोरिटी दिवन पाद्राबाच्या मतीन आसना पूण लोकाल चिंता म्हणून सांगला पाद्राबान सांगला देखून एंत बरें जाय आसता म्हूण तेंत विनतात ताज्या उपरांत काल तागे म्हूण सांगल्यार वांटून घेवचें तशेंत काल म्हूण सांगल्यार पाद्राब श्रेश्ठां आसती जाल्यार म्हणटात ना जाल्यार इल्लें पार्टिसिपेशन इल्लेशें उणें थंड जाता देखून हे पाद्राबाचें आनी ह्या धार्मिकांचें हजारपण ह्या जमतींनी गरजगी या तांकां इंडिपेंडंट करच्या खातीर वचोन आतां रावल्या बरें हे सारकें वा सूख म्हणूंक जायना जाय जे थंय वसा जे नाका म्हणूंकय जायना दोनूय रितीन म्हजे चिंतपा प्रकार ह्या जाकांची धार्मिकाची हाजिरी थंयसर गरजेची ल्हान समुदाय म्हणटना केवळ लायक येनात ह्या जाक धार्मीक लायक सांगाता मेळोन आमी पवी सभा बांदची ह्या वावरांत सगळ्यांनी सांगात दिवंक आसा देखून आमी ह्या जाग धर्मिकांत हजार आसा जाल्यार आमी कितले मेतेर जायचे ते आमी ह्या जाकांनी धार्मिकांनी आमी पळय हांव ते हजार आसले देखून सगळे म्हजेरूच होंदोन आसा जाल्यार म्हजें मुखेलपण म्हजी हाजिरी थंय तांकां वाडोवंक सोडच्या बदलाक तांकां कांय करता देखून आमकां कितले आमी मेतेर जायचे तितले मात मेतेर जाय आमी थंयसर वचोन तांच्या सांगाता एक जण आमचो इरादो इतलो जायचे भाग्यमचे खंयसर म्हणजे मेतेरपण गरज अनिवार्य म्हण दिसता तो मात्र आमी उलोवंक शिकायचे उरल्या वेळार तांकांच निर्धार घेवंक तांची अभिप्राय येवंक आमी सोडीचे थोड्या पोटी काले म्हणटात गे म्हळ्यार तुमी एक जिविताचें उतर विंचतना पाद्राबान सांगलें हायलायट जाता म्हणून थोड्या पोटी कालें करीत गे म्हळ्यार आमी त्या मॅटर उलयनासतना रावचें बरें विगारांनी कितें म्हळ्यार लोकांक आतां मस्तू मेटांनी आमकां तिसऱ्या मेटार आनी 5व्या मेटार आनी 7व्या मेटार सगळ्यांक भाग घेवयात त्या मेटांनी धार्मिकांनी ह्या जाकांनी पुराय भाग घेवया खंय पळय एकल्यान दोगांनी आमी करूंक आसा त्या मेटांनी कांय गरजे
ते तांकां सोडी कांय चूक केली जाल्यार कांय सारकें करूंक आसा जाल्यार उपरांत मागीर विमर्शो म्हणून आसा ह्या जकान कालेगरी केल्लें बरें जालें ह्या रितीन केल्यार आनीक बरें म्हणून थंय सरी सांगयत वा ना जाल्यार कोणें तें केलां ताका तुका वैयक्तीक मेळटना तुवें केल्लें पोर मागणें अशें वांटून घेतलें बरें जालें ह्या रितीन केल्यार आनीक बरें म्हणलें तसली तिदवण दिवंक थंयसर जाता आनी दुसऱ्यान ह्या जगाची हजेरी कित्याक गरजेची म्हळ्यार थोड्या फावटी वाड्या जमातेर वैयक्तीक विशय येतात वैयक्तीक दोन कुटुंबां मदले ह्या दोगा व्यक्ती मदले विशय येवनो जमातेक वायट प्रभाव पडटा ओके समजालें की थंयसर नियंत्रण करूंक थोडे फावटी मुखेल्यांक कळना ह्या संदर्भार तसले काय म्हणटात वैयक्तीक विशय येताना ते विशय हांगासर डिस्कस करचे न्हय ताका वेदी दुसरी आसा म्हणून आमी तांकां काले करूंक जाता तो त्या विशयातावन गमन जमतेक हाडूंक जाता दुसऱ्यान थोड्या फावटी नकारात्मक चिंतप मुखार हाडटात समुदाया विशयान खंयच्या एक विशय येता आसतना उलयतना सगळे विशयान जावं पुरो या खंयच्या एक निर्धार घेता आसतना जावं पुरो थोडे काले म्हणटात कोक्के म्हणटा आमी आमच्या समाजीक कोक्के उलोवचे सगळ्यांनी असतात देखून ते कोणे एकल्यान घालें जाल्यार हाका विरोध उलोवंक हांगासर आसल्यांक कोणाक किंवा विरोध म्हणे ते तशें न्हय अशें म्हूण सांगचेत आसलें धैर्य कोणाक थोडे फावटी कोणाक घ्या देखून कोणाचे चलता ताचेत चलता तो नकारात्मक प्रभाव हांगासर पडटा ह्या वेळार धार्मिकां ह्या जाका आसा जाल्यार ती काय म्हणटात सारकी समजोनी दिवन सारक्या वाटेन तांकां हाडूंक आमकां काय म्हणटात ह्या जाकांची धार्मिकांची हाजेरी चड गरजेची पडटा आनी ना जाल्यार असलेंत नकारात्मक चिंता मुखार पडलें जाल्यार मागीर आयिल्यांक काय जाता बेजार जाता दुसरें वैयक्तीक समस्या झगडून पडलें जाल्यार थोडे फावटी जाल्लें आसा थोडे फावटी म्हाका वाड्या जमातेक वचोंक जायनासलेल्या वेळार थंयसर कितें वैयक्तीक विशय आयले दोगां मदें काय जालें मनस्ताप आयलो उलोवन पडले आनी नाका जाली उतरां आनी आदल बदल जाले ह्या वेळार उरल्यांनी आयिल्यांनी म्हाका सांगिल्लें आसा फादर वाड्या जमातेंत येवन वैयक्तीक विशय कांय झगडून पडचें जाल्यार आमचो सगळोचो वेळ पाड दोगांच्या विशया खातीर आमी इतल्या जाणांनी बसून ती मुखा प्रेक्षकां जावन बसा जाय पडटा देखून आमचो वेळ बिबाड आनी आमकां संतोश आमच्या बदला बेजार आय जाले बेजार आय असले संगती घडतात देखून थोड्या फावटी कळीत आसून कळीत नासतना हेचे विशय घडता देखून थंयसर एक याजक धार्मिकाची हाजेरी आसा जाल्यार हे पुरो आयिल्लें नियंत्रण करूंक सुलैत कित्याक म्हळ्यार लोक याजकांनी धार्मिकांनी सांगिल्लें सूचना आयिल्लें काय करता आयकता देखून ह्या खातीर याजकाची हाजेरी चड गरजेची पूण आमी याजक धार्मिकांनी आमी कितले मेतेर जायचे म्हणले आमकां कळीत आसूंक जाय आमच्यात लोबार उमकळोन रावूंक तांकां सोडचें न्हय तांची जबाबदारी करूंक तांकां सोड खंय गरज आसा थंयसर मात्र आमचे मेतेरपण दाखयलां उरल्या वेळार आमी तांचे बरीच काय म्हणटात एक काय म्हणटात सामान्य व्यक्ती जावन हाजर बसोन मेतेर जाले जाल्यार हांव चिंता चड बाधक जावचें ना दुसऱ्यान आमी वाड्या जमतेक हजर जावचेंच ह्या जकांनी धार्मिकांनी आमची गोवळी खाद्यता दाखयता पाद्र्या भाग वाड्या जमत ल्हान क्रिस्तांव समुदाय म्हळ्यार जिवाची गांठ म्हणटात तशें म्हणटना तांणी चिल्लर करूंक जायना विगारच ताका महत्व दितना लोकांनी काय करूंक जायना तें चिल्लर आतां ह्या आमी विगार धार्मिकांत मेतेरच जायना जाल्यार तांकां काय म्हणटा पाद्र्या भागत पडोवन वचो ना काय मागीर आमकां कितें पडोवन गेला म्हणलें की असलें चिंता मागीर कांय थोडे फावटी कन्विन्स जाल्ले मुखेली तांच्या आयिल्ल्या प्रयत्नाक लागून काय जाता तो वावर काय जाता जावं पुरो देखून आमच्या हाजेरीत काय म्हणटा दिस इज हॅज गॉट ए व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्रायमरी रोल इन आवर पास्टल मिशन आमच्या गोळीक वावरांत हाका आद्यता आसल्या म्हणून आमकां दाखोवंक जाता तो लोकांक काय जाता ल्हान क्रिस्तांव समुदाय गोवळीक आद्यता जाता देखून त्या कारणा खातीर आमची याजकाची धार्मिकाचे हजरपण एक आकर्शणच म्हणयत एक आकर्षण थंयसर याजक सिस्टरां येता म्हणटना याजक येता धर्मक येता तांकां एक म्हणटात येया म्हणून बघता बाद्राब येता मेळोवंक जाता उलयता मागीर कांय आनी एक बेरांती आसता रेग्युलर येवना जाल्यार बाद्राब काल्यांक इसारतलो म्हळ्यार ते बरें ते एका रितीन पॉझिटिव्ह रितीन चिंचे पाद्राबा खातीर येवचें म्हणून न्हय थोडे फावटी पूण तसले एक पॉझिटिव्ह प्रभाव जमतेचेर जावचे साध्यता आसा म्हणलें म्हज्या मोगान निमाणे सवाल तुम्ही आता निर्देशक जावन आसल्यात तरबेतीदार आणि विगार जावन प्रॅक्टिकल वावर तुमचो फाटल्या सुमार 35 वर्सांनी या 40 वर्सांनी पळयल्यार दिल्ली ती तरबेती आनी जाल्लो वावर हे प्रोपोर्शनेट म्हळ्यार एकामेकाक पुराक म्हूण बघता की तुमकां या आमी आणखी खंय फाटी आसा म्हूण बघता
हांगासर म्हज्या चिंतपा प्रगती आमी खंयच्यान मेस्तांव तुकतांव म्हणलें की सवाल हां. संख्यान वा बऱ्या कामान वा जाल्ल्या बऱ्यापणान संख्यान पळोवंक गेलें जाल्यार आमी निराशी जातल्या म्हळ्यार संको काय म्हणटात वाड्याक जमत गेम्सो वाडुल्लो तो आमकां चड जाल्लो पळोवंक मेळना जावं पुरो पूण बऱ्या कामान जाल्ल्या बऱ्यापणान आमी काय म्हणटात व्हरोवन पळयले जाल्यार हांव चिंता मस्तू वावर जाला. ओके. आतां आमच्या देशाची 1,500च्या की चड वाडे आसात. आमी जर तर समिक्षकान घेवन हर एक म्हयन्यांत जाल्ल्या जमतेचे समिक्षकान घेवन जाल्लो वावर आमी पट्टी करूंक गेल्यार हांव चिंता ती पट्टी व्हडली मेळत आमकां देखून काण जाता गे म्हळ्यार उजवाडाक येना आमी ओके. काय म्हणटात उरल्यांनी परगट केल्लेले बरे जगत जाहीर जायना हो वावर ल्हान वावर वाड्यांचो तांचे इतल्या बरो वावर करीत आसात देखून संख्यान पळयतना जावना म्हणून दिसता जावं बरो आनी आमी चिंता 35 वर्सांनी तरबेती म्हणटा आमी कितली दिल्या गी म्हणलें सवाल म्हज्या परतून हांवें म्हणचें आमी दिल्या वय DSCGचे कोण म्हणटा डिरेक्टर जावन नासले तांणी जाता तितल्या प्रयत्न तांच्या शात्या प्रमाणे वचून तरबेती दिल्या वय पूण हांवें परतून म्हणचें की आमची तरबेती खंय पावाजे थंय पावना देखून आमकां तातूंत जाय जे जाल्लो फळ आमकां आनी मेळना तरबेती कार्यक्रमां मस्तू म्हणून हाडल्या पूण मेळिल्ल्यांकच ते मेळ्ळ्या शिवाय मेळनातल्यांक आनीकय मेळना ओके. मेळना देखून ते हांवें सांगलें ते फिरगजेंतली गडावळ केंद्रीक समिती फिरगज एक तरबेत पंगड आनी जिवाळ एक वाड्या समिती ती आमी केली जाल्यार मात्र फिरगजेंत काय म्हणटात ही प्रगती आमकां पळोवंक मेळत. दुसऱ्यान समुदायाद्वारे जाल्लो वावर बरेपणान अपार आनी विशेष आसा तें परगट जायना. ओके. खंय आमी काय म्हणटात तें काय जाहिरात ताका दिना. दुसऱ्यान हांगासर प्रगती सवकास ल्हान समुदायांत की थंय जाल्लो वावर बदलावन म्हणटात पळय ते सवकास दोळ्यांक दिसना मेजूंक जायना असल्या रिती मेक्सची तकडी आमचे डेना ते कशें समुदाय प्रगती जाल्या गी वाडावळ जाल्या गी आमी दिल्ल्या तरबेतीचो प्रतिफळ आमकां पळोवंक मेळटा इमिडिएटली मेळना. हांवें म्हळें आज आमी आतां दिल्ली तरबेती कांय 10 वर्सां उपरांत कांय फळ दिवंकी पुरो देखून आमकां ती मेसचे तसले माप मेजाप आमचे लागीं ना. क्रिस्ती आपोवणे जेजूचे शीस आमचे म्हणून कोणें समजल्यात तांचे थंय मस्त प्रगती जाल्या. ओके. क्रिस्ती आपोवणे म्हळ्यार जेजूचे शीस आमचे पूण कोणाचे चिंतपात आनी की जेजूचे क्रिस्तांव म्हळ्यार जेजूचे भक्त जावन वाडचे म्हणलें कोणाच्या मतींत आसा ते आनीकय तातूंत उरल्या प्रगती तांचे थंय जावं पुरो तांच्या जिवितांत जावं पुरो वाड्या मट्टार पडोवंक दिसा. देखून म्हाका क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें क्रिस्ताचो शीस जावचे वा भक्त जावचे. ओके. आतां भक्त जावचे जाल्यार उरलें पुरा कितें आसा तें पावता तातूंत कर तितलें समज कोणाच्या मतींत हांवें शीस जायचे ही एक बरी वेदी. ओके. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय तुज्याच वाठारांत चड कांय पयस वचनासतना जेजूची सुवार्ता जियोवंक तुज्या ल्हान करण्यांनी मागण्यान आनी सांगातपणान आनी ल्हानशा वावरांनी तुका शीस जावन वाडोवंक ल्हान क्रिस्तांव समुदाय एक बरी वेदी. 35 वर्सां तरबेती जाल्या वय पूण ती कितल्या जाणांक पावल्या ते आमी खूब जावन व्हरोवन पळय जाय आनी आमी त्या दिशेन इल्ली सडीत मेटागाडी वयल्या मट्टार न्हय हांवें म्हणचें वयल्या मट्टार आमकां मुखेल्यांक ती तरबेती मेळ्ळ्या तांकां सदां कन्विन्स आसा ती मुळाव्या मट्टाक वचा जाय परत थंयसर आमकां संपन्मूळ व्यक्तीचे अभाव फिरगजेन तो पंगड कोणें तयार करचो तांकां कोणें मोटिवेट करचें तांकां कोणें काय म्हणटात जाय जाल्ले लिसांवां शिकोवची हें बरो एक व्हडलें सवालच आमचे मदें आसा. देखून त्या सवालांक आमी पर्याय सोदलो जाल्यार हांव चिंता मुखल्या वर्सांनी आनीकी बरी प्रगती आमकां जावंक साध्य आसा. ल्हान समुदाय फिरगजेंतलो गोवळीक वावर परिणामकारी जावन करूंक अशी एक बरी आनी उत्तम वेदी. देखून कोण सक्कर ताका चड आद्यता दिता ती फिरगज जिवाळ जाता सोरितीनी फिरगज ती काल जाता वाडावळ जाता तें म्हज्याच अनुभवांत हांवें पळयलां. तुमी सुरवेर उल्लेख केलो शक्तीनगराचे म्हाका डबल ती दोडी जबाबदारी आसली हांव फिरगजेंत आसलो उडो पूण त्या समुदाय बळादीक थंय आसल्यान देखून लोकांक मुखेल्यांक ती जबाबदारी दिल्ली देखून तांणी हांव नातल्या वेळार तो कितें वावर जावंक आसलो तो जावचे बरी तांणी
पळयला आनी तो सगळो थंयचो तो कालो जाल्लो वावर वय. हांव ती यशस्वी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक हांव दिता हांव म्हज्या पयलीं आसल्या बिगारान ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक ती आद्यता दिल्लो ती ओके. बांदून हाडिल्ली ओके. आनी ताच्या उपरांत हांव गेल्ल्या उपरांत म्हाका इल्लें चड प्रेरण मेळ्ळें आं. आमी बलिश्ट जाले हांव आनी तितलें मात्र न्हय मस्तू कडेन तावन भायर तावन सयत थंयसर येवन अणभव जोडूंक शक्तीनगराक थंयसर फिरगजेक येवन काल म्हणटात भेट दिवंक येताले आतां येता आसतना तांकां थंयसर आपोवन हाडटाले हांव आंबेंबळ आसतना थंयसर हांवें तितल्याच प्रभावीक रितीन केल्लें थंयसर आसतनाय थंय तावनपणी भायले पंगड आयल्या वेळार फादर गिलबर्टान पयले म्हाका फोन करचे जाले तुमच्या वाड्याक एक आपोवन हाडचे की म्हणून म्हळ्यार ते बरेंकन आमी बांदून हाडलें जाल्यार एक पोटी लोकांक ताची रूच दिली जाल्यार हांव चिंता समुदाय द्वारे कसलोय वावर तुमी चिंता शक्तीनगराक तसल्या फिरगजेंत 6 वर्सां 7 वर्सां भितर इतलो वावर म्हाका करूंक जाला जाल्यार हें सगळें हांव चिंता थंयसर वावर करतना इंडिविज्युअल डोनेशन म्हाका व्हडलें म्हणून मेळयलें 5 लाख 5 लाखाच्या वयर इंडिविज्युअल व्हडलें डोनेशन म्हाका मेळोवनात पूण थंयसर आसल्या लोकांचेंच दान 4 वर्सां तांणी ह्या वावरा खातीर दिला ह्या वावरा खातीर दिला ते असली वांटून घेवचो स्पिरीट त्या समुदायान तो उपजाल्लो समजलें की देखून हांव गेल्ल्या पुरा फिरगजांनी हें हांवें पळयतें आसा समुदाया द्वारे लोकांचें बरेंपण वांटून घेवचो स्पिरीट वाडटा देखून आमच्या विगारांचो वावर मस्तू सलीस जाता देखून समुदाय आमी कितलें बळादी करता कितलो वेळ ताका दिता कितलें आमी इन्वेस्ट करता तितलें आमकां पाटी मेळटा म्हणल्यार कांयच दुबाव ना आनी सोमयाची ती उतरां आमी कितें ओमता ते आमकां तसो तितलें पाटी मेळटा देखून हें सत हांव पाती येता ओके म्हाका न्हू हांवें फादर वॉल्टराक उद्देशपूर्वक आपयलें ल्हान क्रिस्तांव समुदाय विशयांत तांचो अनुभव वांटून घेवचे खातीर कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी पळयता तरबेती दिवंक सुलाभ पूण ते तळ हंतर फिरगजेंत वाड्या हंतर करूंक मस्तू कश्ट आसा जायना येनात म्हणली जायती निबा आमकां आयको मेळटात आज फादर वॉल्टीन ताच्या अनुभवांतावन तो तरबेतदार ताणें वचून जायते कडेन तरबेती दिल्या पूण सांगात आस ताणें वचून स्वता करता आसतना थोडो तेंप ताकाय कश्ट लागल्यात पूण दैरसाणी नासतना मना वैकरन काम केल्ले वरवीं कशें बरेंपण जाता आनी त्या मागीर परिवर्तन येता म्हणून भोव अपुर्बायेन फादर वॉल्टीन आमकां सांगलां आनी ते निजाकी खंडीत जावनी सारकें जावन आसा 4 फिरगजांनी म्हाका कळीत आसल्या प्रमाणे भोव अपुर्बायेन हो वावर तांणी केला आनी यशस्वी रितीन केला तुमच्या सर्वांच्या नांवान पाद्राबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा शाबासकी पाठयता आनी तशेंच तुमच्या सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू वेरी मच बरें करूं देव बरें करूं थँक्यू तुमकां कोणाकी ह्या विशयांत आनी कांय सडीत सवालां म्हण विचारूंक आसात जाल्यार खंडी जावन तुमी ती विचार येता व्हॉट्सॲप करचें तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत ते फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं थँक्यू समट आणि सावाला तितलो भाव वाडटा आसल्या
आमचो भावार पवित्र युकादीस भेटयताना सडय आमचो भावार खालत्या काळजान तुमसार जाता आसतना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावार्थ आसल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता आसतना सडय आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता आसतना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावार्थ आसल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.